इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे तत्वता अप्रुव्हल फायनल न्हय. बोर्डान अप्रुव्हल दिले म्हूण CRZ ऑथॉरिटी वा संबंधित थळाव्या संस्थांनी अप्रुव्हल दिलां अशें जायना अशें हायकोर्टान स्पश्ट केलां. CRZ वाठारांनी प्रकल्प उबारपा खातीर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान तत्वता मान्यताय दिल्ल्या 6 खाजगी प्रतिवाद्यांक हायकोर्टान नोटीशी काडल्यात. मोरजे एका 5 स्टार हॉटेला सयत 6 प्रकल्पांक IPBचे मान्यतायेक गोवा फाउंडेशनान आव्हान दिलां. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अथॉरिटीचो विशय हायकोर्टान पावलो. CRZ वा थळाव्या संस्थांच्या अप्रुव्हलाचे अधिकार थेट IPBक कशे मेळूंक शकता ताचेर हायकोर्टान वाद चल्ला. हायकोर्टान प्रस्न उबो जाल्ल्यान सरकाराक आतां IPBचो नेमको अधिकार स्पश्ट करचो पडला. IPBक सरसकट अधिकार दिल्लो ना. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान CRZ वाठारांनी कांय प्रकल्पांक दिल्ली तत्वता मान्यताय ही फक्त CRZ अथॉरिटी वा पंचायती कडल्यान म्हत्वाची मान्यताय मेळोवन घेवपा पुरती अशें प्रतिज्ञापत्र गोंय सरकारान कोर्टाक दिलां. ही तत्वता मान्यताय निमणी मान्यताय न्ही अशें सरकारान स्पश्ट केलां. ह्यो मान्यताय मानून घेवच्यो काय ना हे CRZ अथॉरिटीचेर निंबून आसतले अशें गोंय सरकारान म्हणलां. गोंय सरकाराच्या ह्या आर्ग्युमेंटाक गोवा फाउंडेशनान हरकत घेतली. ती तत्वता अप्रुव्हल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन कायदो मोडून दिल्यात. एखाद्या संरक्षीत वा इको सेन्सिटिव्ह वाठारांत प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाची तजवीज IPB कायद्यान ना म्हूण अशा वादग्रस्त 6 प्रकल्पांक दिल्ली तत्वता मान्यताय रद्द करची म्हूण गोवा फाउंडेशन मागता. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान दिल्ली तत्वता मान्यताय CRZ अधिकारणी वा पंचायतीन दिल्ले म्हत्वाचे मान्यताये भशेन न्ही हे हायकोर्टान सुनावणे उपरांत स्पश्ट केले. CRZ वाठारांनी प्रकल्प उबारपा खातीर तत्वता मान्यताय मेळिल्ल्या 6 खाजगी प्रकल्पवाल्यांक हायकोर्टान नोटीशी काडल्यात. केस दिवाळेचे सुटये उपरांत दवरल्या. ह्या केशीक लागून IPBन 6 प्रकल्पाक दिल्ली अप्रुव्हला हुमकळिल्ल्यान जमा आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक सरकार म्हणटा तशे अमर्याद अधिकार ना हे सरकाराच्या तोंडांतल्यानूच स्पश्ट जाला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. बाणावलेचो आमदार कायतू सिल्वा आड वालंका आलेमावान घाल्ले अपात्रता याचिके वयली सुनावणी हायकोर्टान 6 जानेवारी 2017 दवरल्या. मंगळारा ह्या याचिकेचेर हायकोर्टात सुनावणी जाली. हायकोर्टान सुनावणी फुडें धुकल्ली. कायतूचे पुर्तुगीज नागरिकत्वाचेर 3 म्हयन्या भितर परत सुनावणी घेवची असो आदेश सेंट्रल प्रिस्क्रायब्ड ऑथॉरिटीक हायकोर्टान फाटल्या सप्तकात दिला. कायतू हो पुर्तुगीज नागरीक म्हणपाचो सेंट्रल प्रिस्क्रायब्ड ऑथॉरिटीन 3 नोव्हेंबर 2013 दिल्लो आदेश हायकोर्टान तेन्नाच भायर मारला. बाणावलेचो आमदार कायतू सिल्वा आड वालंका आलेमावान घाल्ले अपात्रता याचिके वयली सुनावणी हायकोर्टान 6 जानेवारी 2017 दवरल्या. मंगळारा ह्या याचिकेचेर हायकोर्टान सुनावणी जाली. हायकोर्टान फुडली सुनावणी 6 जानेवारी मेरेन फुडें धुकळ्ळ्या. कायतूचे पोर्तुगीज नागरिकत्वाचेर 3 म्हयन्या भितर परत सुनावणी घेवची असो आदेश सेंट्रल प्रिस्क्रायब्ड ऑथॉरिटीक हायकोर्टान फाटले सप्तकान दिला. कायतू हो पोर्तुगीज नागरीक म्हणपाचो सेंट्रल प्रिस्क्रायब्ड ऑथॉरिटीन 3 नोव्हेंबर 2013 दिल्लो आदेश हायकोर्टान तेन्नाच भायर मारला. ह्या मजगती सेंट्रल प्रिस्क्रायब्ड ऑथॉरिटीन जर 6 जानेवारी आदी कायतूचे नागरिकत्वाचेर निवाडो दिलो जाल्यार याचिकादार वालंकाक खंडपीठा मुखार बाजू मांडपाक हायकोर्टान मेकळीक दिल्या. तो मेरेन कायतूक थाकाय. कायतू परत बाणावले इलेक्शनाक रावंक शकतलो काय ना ते अजून निश्चित म्हणू येना. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. जायकार बर्जर लांच केशीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेर चार्जशीट तयार. पयल्या चार्जशीटात ताचेर आरोप नाशिल्ले. ताची कस्टडीत चौकशी करूंक मेळटली म्हूण क्रायम ब्रांच राविल्ली. ताचे अटकपूर्व जामीन अर्जाक आव्हान दिवपी अर्जाचेर सुप्रीम कोर्टान अजून निकाल दिल्लो ना. निकाल क्रायम ब्रांचीच्या फावरात लागल्यार घडये पुलीस कामती आड सप्लिमेंटरी चार्जशीटाक रिजॉइंडरूय घालतले. जायकाचे कंत्राटा खातीर गोंयच्या मंत्र्याक लांच दिल्या म्हूण अमेरिकेच्या कोर्टात प्रकरण उक्ताडार आयिल्लें. घेवया एक ब्रेक.